मडगांवात बहुमजली पार्किंग प्रकल्पा प्रमाण मडगांवच्या अत्याधुनिक बस स्टँडाचे काम बुनयादाचो फातर घातल्या उपरांत 11 वर्सांनी लेगीत सुरू जावपाक पावलो ना। अल्ट्रा मॉडर्न ट्रान्सपोर्ट हबाचो बुनयादी फातर 2011 आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांणी घातिल्लो। ह्या प्रकल्पा खाला सुमार 16 एकर जाग्यात आधुनिक बस स्टँड, एक ल्हानसो मॉल, एक हॉटेल, व्यावसायिक जागे खातीर कॉर्पोरेटर ब्लॉक आणि पार्किंग सुविधा आणि हाचे शिवाय हेर सुविधांचो आस्पाव आशिल्लो। पूण मडगांवच्या बस स्टँडाची अवतिकाय पळयत जाल्यार ताचें सुदारण बेगीन जातलें अशें दिसना। पळयात गोमंतक टीव्हीन घेतलेलो हो खासा रिपोर्ट। आम्ही सध्या मडगांव बस स्टँडाचेर आसात आनी हाची परिस्थिती एकदम बिकट आसा। जसो थोडो नव्या सरकारची वाट पळयतात तसोच हो बस स्टँडूय नव्या सरकारची वाट पळयता। 2011 जेन्ना दिगंबर कामतीचें सरकार आशिल्लें तेन्ना हांगा एक पार्टी बसयल्ली, पूण हाचो कांय सुदारणा जाली ना। ताजे नंतर ह्या बस स्टँडा वयल्यान खुबशें उदक व्हांवन गेलें। आतां तर हाची परिस्थिती दिसान दीस बिकट जायत आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव मडगांवच्यान गोवा कळगडेकार।